70च्या पेपर मिल फॅक्टरीचेर थंयचे शेतकार बेजारल्यात। फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरात ह्या फॅक्टरीक लागून वाठारात प्रदूषण जाता म्हूण लोक मिडिया मुखार आयिल्ले। कांय जाणांनी फॅक्टरी वेस्ट लोकांच्या शेतांनी उडयतना एक्सपोजूय केल्ले। 4 म्हयन्या उपरांत प्रदूषणाक लागून जावपी शेताभाटाची नासाडी जावपाच्या इशून परत तकली वयर काडल्या। एडमंड मॅथ्यू फेर्नांडीसान लायिल्ले सगळे माड दुशीत उदकाक लागून मेल्ल्याचे तो सांगता। ह्या प्लॉटार हांवें 24 माड रोयले आनी 12 कलमां रोयल्या, आंब्याची, पणसाची आनी काजूची। तर हिंगासर एक फॅक्टरी आसा पेपर मिल म्हणून, ती हिंगासून आमकां 50 ते 60 मिटराक आहा लागीं। आनी तेंच्यांनी एक पायप सोडला कंपनीसून, अंडरग्राउंड वचता करून ते पायप सोडला न्हंय, आनी ते पायप न्हंयन येता आनी तितून कांय पाणी येता केमिकलचे कशें दिसता। कोणी आमकां विचारलें, सांगलें केमिकलचें पाणी म्हणून। हे कलमां जे लायल्ले आनी माड लायिल्ले ते 4 वर्सां लेबर घालून शिंपले। आतां हे पोरू आनी ते 2 वर्सांनी ते आंबे आनी पणस बी ते म्हजे आहा न्ही माड, ते मरोंक लागले। भितर दोन कितें उरले माड, ते सगळे मेले। आतां म्हाका कळून येयला की ते केमिकलच्या पाणयान मेले म्हणून। आख्खे न्हंयन केमिकलचें पाणी व्हांवता आनी नुस्तें बारातलें मरून वयता, दिसता मरता तें आमकां जिमान बी। आनी तशेंच हे कंपनीचो रातचे ते कितें तरी बॉयलर कितें चालू करता दिसता, रातचे स्मोक येता व्हडलो आनी डस्टूय येता। रातचे हिंगा न्हिदोंक आमकां मेळना। फॅन चालू करता जाल्यार घरान आमच्या फॅनान तो एक वारो येता आनी स्मोक कसो येता, सास घेवंक आमकां मेळना, सास घाल्यार जळटा। तशीच म्हाजी बांय आसा घरा कडेन, ही पळय हिंगासर बांय आहा म्हाजी। तर बांयन सुद्दां पाणी कांय येवंक लागलें। कन्ज्युमशन हे कितें सोडना दिसता केमिकल, उदक ते जमनीन जिरयता आनी पाणी पिण्यासारखें आमचें ना म्हणून आमी बांय बी कसळ्ळ्या आतां, उडयल्या कित्याक कोणी ती पियत पाणी म्हणून। तर तेजेर सरकारान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची ही आमची मागणी आहा। मजगती फॅक्टरीच्या व्यवस्थापनाकडे संपर्क केल्यार तांणी हे विशीं उलोवपाक न्हयकार दिला। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गावस।